पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। एयरपोर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। अस्तंत आशेत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल पुराय देशांतल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांवांगडा बसका घेतली। ह्या वेळार राज्याच्या मुखेलमंत्री आनी नायब राज्यपालांनी बसकेत वांटो घेतलो। नागरिकांमदी गरजेभायर भिरांत निर्माण जावची ना हाचे खातीर गरजेच्या वस्तूंच्या उपलब्धतेची आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी दिले। पेट्रोल, डिझेल आनी एलपीजीचो फावो ती उपलब्धताय आनी गरजेच्या वस्तूंची अखंडीत पुरवण जावची हे खातीर सातत्यान देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित केल्या। हाका लागून परिस्थिती स्थिर उरतली असो विश्वास गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत उक्तायलो। वेंचणुको आशिल्ल्या राज्यां खातीर वेगळी बसका जातली, जातूंत मंत्रिमंडळ सचिवालयातले अधिकारी वांटेकार जातले। 8 मार्च ते 31 मार्च मेरेन चलपी चेक्ड बाय दोतोर ह्या उपक्रमावरवीं सांखळेच्या सामुदायिक भलायकी केंद्रात बायलां खातीर फुकट तपासणी शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या उपक्रमांतल्यान भलायके खातीर प्रतिबंधात्मक जतनाय घेवपाक प्रोत्साहन दिवप तशेंच बायलांक तांची भलायकी आनी बरेपणाक प्राधान्य दिवपाचो हेत आसा। बऱ्याच खेपे बायलो तांच्या कुटुंबीक जापसालदारकेक लागून स्वताच्या भलायके कडेन आदनदर करतात। घरची बायल घटमूट आसची, जातूंतल्यान कुटुंब घटमूट जाता आनी सुरक्षीत जाता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलां। चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन आम्ही 8 मार्च या दिसा सुरुवात केली। चेक बाय दोतोर इतक्याच खातीर कारण काळजी तिची, जबाबदारी आमची। घरातल्या पुरुषाची जबाबदारी आसा एखाद्या महिला भगिनीची काळजी घेवची। म्हणून म्हणटा आमी 40 वर्सां उपरांत जी दुयेंतां जाता त्या दुयेंताचो जर डायग्नोज जालो ना जाल्यार ताज्या उपरांत म्हणजे तिका ट्रिटमेंटूय खूब तेंप घेवची पडटा आनी ताच्या खातीर टायम आनी पयशे आनी हेल्थ हे तिनूय गोश्टी बिगडटा। पण आम्ही वेळार जर काळजी घेतली, वेळार जर डायग्नोसिस केली जाल्यार ती दुयेंतां जावपाक शकना। तपासण्यो ज्यो करता तितून मेन कितें कितें डायग्नोज जावपाक शकता, एनिमीक आसा काय कितें, ब्लड प्रेशर वाडटा काय कितें, आमी साखरीचे डायबिटीक जाला काय कितें, चुकून कॅन्सर जावंक जाला काय कितें, हे प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे पयले स्टेजीचेरूच ते आमकां कळटा। आनी कळ्ळें जाल्यार 100% ह्या दुयेंताक वखद आसा आनी वखद केलें जाल्यार पूर्णता तुमी ट्रीट जावपाक शकता। म्हणून ही कॅम्पेन आशिल्ली। आनी आयचो आंकडो जर पळयत म्हणजे आमच्या एका पीएचसीन 900 पेशंट जाले। पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा वो 40,000 तेंकला। हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता। म्हज्या एका उतराचेर आमच्या गोंयच्यो 40,000 भयणी वचून आपलो चेकअप करून घेता हे सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। फोंडा जावपी पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयज भारतीय जनता पक्षान गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकी नव्या कार्यालयाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, भाजपाचे फोंड्याचे उमेदवार रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फोंडेच्या विधानसभा सुवातेचेर भाजपाचे जैत निश्चित आसा। भाजपा आनी मगोचे कार्यकर्ते ह्या जैता खातीर एकजुटीन वावुरतात अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलां।
म्हणजे ज्या हातून भितर आमकां ह्या मतदारसंघान आमी 3-3.5 हजाराची प्रचंड बहुमत घेवन हे रितेश रवी नायक हाका विधानसभेन धाडटले काम करपाक लागून आयज एका शुभ मुहूर्ताचेर आयज त्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जातना हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां व्हरुया हो सगळो वारसो फुडें आनी कामाची उदरगती आसा ती सगळ्या गोंया भितर सगळ्याक व्हांवता तिका इतले आमकां फुडें व्हरपाक जाय ती सुजलाम सुफलाम जर करपाक जाय जाल्यार रितेश रवी नायक हाका आमी निवडून दिवपाक जाय कमळ आमी निवडून दिवपाक जाय सगळ्याच्या घराघरान दारादारान प्रत्येक मनशाक आमी हो एक संकल्प करून फुडें या फोंड्या मतदारसंघातल्यान आपल्याक मेळपी प्रतिसाद हो उत्स्फूर्त आसा आनी जैत निश्चित आसा अशें भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक हांणी सांगलां. दिसून आयले की जेन्ना आमी घराघरान वता तेन्ना लोक सरकाराचें काम तशेंच आमचे वडील म्हाजे वडील जे रवी नायक जे तेंचे कार्य हे सगळे लोक आमकां जेन्ना सांगता आज सुद्दां आमी कडवान एरियेंत भोंवले खंय खंय भोंवता थंय आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेंचें कार्य आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य जितले गोंयांत इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालां इतले लोकांक स्किम्स मेळ्ळा वेगळे वेगळे स्किम्स मेळ्ळा सगळ्या लोकांक महिला आसूं सगळे जाणट्याक आसूं वेगळे वेगळे स्किम्स मेळटा लोकांक ते लोक सगळे आमकां जेन्ना घरा घरा वता ते लोक आमकां सांगता आनी हातूंतल्यान आमकां दिसून येता की हो जो आमी इलेक्शन आसा बाय इलेक्शन हे भरघोस मतांनी अशें कांयच हातूंत दुबाव ना. इंडियन होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशनान 12व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन 29 मार्च दिसा पणजेच्या कला अकादमीत केला. ह्या अधिवेशनाचे यजमानपण IHMA गोवा हांचे कडेन आसून गोवा होमिओपॅथिक काउन्सिल आणि कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज हांच्या जोड पालवान ह्या अधिवेशनाचे आयोजन जातले. गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या हस्तुकी ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण जातले अशी माहिती डॉक्टर SJ प्रभुकिरण हांणी दिली. Indian Homeopathic Medical Association (IHMA) will be organizing 12th convention titled Futuro de Cancer on 29th March 2026 at Kala Academy, Panaji, Goa. The convention is being hosted by IHMA Goa State Chapter in association with Goa Homeopathic Council and Sri Kamakshi Devi Homeopathic Medical College and Hospital, along with Ayush Cell, DHS Goa as the prime sponsor and Kala Academy as the venue's partner. The scientific convention will bring together leading homeopathic physicians, researchers, academicians and students from across the country to deliberate on recent advances in homeopathic management of cancer and other systemic diseases. मुखामळ पुनर्रचनेच्या तंत्राचेर आधारित कार्यशाळेचे आयोजन आयज फोंडेच्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठात जाले. ह्या कॅम्पसाचे संचालक प्राचार्य डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, हॉस्पिसिओचे प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख डॉक्टर मधु घोडकिरेकार आणि दिल्ली पुलीस फाट्याच्या गुन्यांव शाखेचे तज्ञ डॉक्टर अर्जुन कुंडू कार्यशाळेत हाजीर आशिल्ले. जेन्ना पुरावे निर्णायक नासतात तेन्ना पारंपारीक तज्ञांचो वापर करून गुन्यांव सिद्ध करचो पडटा. मुखामळाची पुनर्रचना ही कार्यशाळा प्रत्यक्ष अनुभव दिवपा खातीर आशिल्ली अशें कॅम्पस संचालक डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हांणी सांगले. वडील पत्रकार सतीश नायक हे काल सांजे संवसाराक अंतरले. ह्या वेळार तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. गोय श्रमिक पत्रकार संघटनेन तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. वडील पत्रकार सतीश नायक हांणी नवप्रभा ह्या दिसाळ्यांतल्यान पत्रकारितेची सुरवात केल्ली. उपरांत तांणी म्हायती खात्यांत अधिकारी म्हूण काम पळयलें. आकाशवाणी पणजी केंद्रात तांणी बरीच वर्सां खबरां संपादक म्हूण सेवा दिली. दूरदर्शनाचे खबरां विभाग सुरू करपा खातीर लेगीत तांचें योगदान मोलादीक आसा. पत्र सूचना कार्यालयांतल्यान ते उपसंचालक म्हूण निवृत्त जाल्ले. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.